दुरुस्तीच्या कामाक लागून 18 आणि 19 तारखेर बोली पूल परतून बंद दवरतले, पूण फाटले फावट जशी येरादारीची कोयडी जाल्ली तशी हे फावट जावची न्हू म्हूण खासा जतनाय घेतल्या. येरादारीची घसमुड्डी जावची न्हू म्हूण शिरोडा राशोल, आडपय दुर्बाट रासाय, मडकय कुठ्ठाळे उदका मार्गार अतिरिक्त फेरी घालतले. तशेंच राती कडेन फेरी उसरा मेरेन चालूच दवरतले म्हूण न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजा भोसलेन सांगले. फाटल्या शेनवार आणि आयतारा पूल येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. पूल बंद दवरिल्ल्यान लोकांक पर्यायी मार्ग वापरचो म्हूण सुचोवणी दिल्ली. तशेंच पूल आयतारा सकाळी 8 वरांचेर उक्तो करतले म्हूण सांगिल्ले. पूल उक्तो करपाक कळाव जाल्ल्यान येरादारीची कोयडी जाल्ली. बोरी पूल बंद दवरिल्ल्यान शिरोडा राशोल, आडपय दुर्बाट रासय, मडकय कुठ्ठाळे उदका मार्गार अतिरिक्त फेरी घालपाक जाय आशिल्ली, मात तशें नियोजन करूंक नाशिल्ले. ताका लागून ह्या तिनूय फेरयांचेर ताण वाडिल्लो. लोक सुमार 2 वरां तरी रस्त्यार आडकून उरिल्ले. PWDन पूल बंद करतना न्हंय येरादारी खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ल्यान हो सगळो गोंधळ जाल्लो. आतां परतून शेनवार आनी आयतारा बोरी पूल येरादारी खातीर बंद करतले, पूण हे फावट मात पुराय वेवस्था केल्या. शिरोडा राशोल फेरी बोट राती 12 वरां मेरेन चालू आसतली. आडपय दुर्बाट रासाय फेरी धक्क्यार आनीक एक फेरीबोट घालतले. चड येरादारीची कोयडी जाली जाल्यार आनीक फेरीबोट घालतले म्हूण न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजा भोसलेन सांगले. गेल्या विकान आमकां ती नोटीस ही PWDन काडलेली, ती मातशी लेट पावली, तेन्ना आमी प्रिपेर नासले. पूण आतां ह्या सॅटर्डे संडे आमी अरेंजमेंट ऑलरेडी केल्या. एक फेरीबोट 2 फेरीबोटी ज्यो राती 9:15 बंद जाताल्यो रायशोर्डा, त्यो आमी 12 पर्यंत राती चलयतले आनी परत सकाळी 6 चालू जातली. आनी जर मदीं जर कोण येत जाल्यार आमच्यो दोनूय फेरीबोटी थंय अवेलेबल आसतले. तशेंच फोंडा सायडीन जे लोक वयता तांकां आमी आडपय फेरीबोट जी 1:45 पर्यंत चलता, थंय आनी एक फेरीबोट घालतले आनी 2 फेरीबोटी 12 पर्यंत चलतले. आडपय ज्यो फोंड्या लोक वयता ते 2 फेरीबोटी चलतले आनी परत संक आसा थंय चालू जातले. मेन टायम जर कोण राती येयले 12च्या उपरांत जाल्यार आमच्यो 2 फेरीबोटी थंय अवेलेबल आसतले एज अ स्पेशल ट्रीप. ओके सर, कितें एक्स्ट्रा बीन कितें हाडपाची गरज पडची ना म्हणटा तुमी? आमी 2 फेरीबोटी कंटिन्यूस 12 पर्यंत चलयतले. इन केस जर आमकां गरज पडत जाल्यार आमी त्यो फेरीबोटी आनी कंटिन्यू करतले 12च्या उपरांत. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी चड लागच्यो ना. जर लागात जाल्यार आमी फेरीबोट शिफ्ट करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.